माझे नाव चार्ल्स पेरेरा, रेजिडेंट ऑफ सिरसाय दारेर बार्देस गोवा। काल सांगेच्या दिसा वारो येयलो आनी आमचे आंब्याचे झाड पडले सगळे। ते झाड आता दुसऱ्या मनशाचे, पण आता सगळो देश पेस कितें आहा ते सगळे आमकां हें करचें पडलें। फायर ब्रिगेडीक फोन मारिना फुडें फायर ब्रिगेड येयली, तेंच्यांनी हेल्प केले। रातचे काळोख जाल्ले कारणान तांकां मातशें कांय काम करूंक मेळोंक ना, पूण ते सकाळी फुडें 9 म्हणसर येयले आनी तेंच्यांनी कातरले खाने बिने उडयले। पण थोडी वयर पत्र्याचेर आसले ते आमकां लेबर घालून कातरचे पडले। सो आतां आमी मागता पंचायत तर्फेन आमकां कितें आदार करचो आनी आमच्या आमदारा कडेन आमी मागणी घालतले आमकां कितें आदार करचो म्हणून। आता तुमच्या हांगा शेड बीन डॅमेज जाला पळय, हांगा घरार तुमच्या पडला झाड, अप्रॉक्सिमेट कितलो असो लॉस जालो तुमकां? अप्रॉक्सिमेट आमी कांय देरेपे तुका सांगोंक जायना न्हू। सो आतां ते फायराचे येयल्या, ते एस्टिमेट घेवन गेल्या रफली कितें तरी, पूण म्हाजे अंदाज एटलिस्ट 2 लाख तरी आमकां खर्च येतलो असो दिसता। कित्याक मागीर ते झाड पडले ते कातरपाकूय लेबर घालचे पडले आमकां सेपरेटली, तेजोय खर्च। आतां पळया सरकार कितें मदत करता तो। आमचो वॉर्ड मेंबर आहा, तो वॉर्ड मेंबर रातचो फोन करिना फुडें तो नासलो घरा कडेन, तो आपल्या मातशें कितें गाडयेचें काम आसलें गेल्लो। पूण रातची 11 जाली ताका येता म्हणसर पूण येयलो तो, ताणें आमकां हेल्प केली बरी, ताकाय थँक्यू म्हणटा। पेतवा पेरेरा सिरसाय दारेर। आनी काल वारे येवन पावस ना, वारे येवन सांगेचे 6 सुमाराक झाड पडले आमच्या घराचेर आनी सगळे लुसकोण जाले मोडोन, सगळी पत्री बा शेड बा सगळी गेली। आनी दुसरी आनी 3 झाडां आहात, 3 झाडां आहात, ती डेंजरूच आहात आनी ती केन्नाय वाऱ्यान पडोन घराचेर पडोंक शकतात। तेन्ना पंचायती लागीं हेल्प मागता की ती मातशी ट्रीम करून उडोवन कातरून उडोवन आमकां हेल्प वचचें म्हणून। आनी वॉर्ड मेंबरूय आमचो येयला, ताकाय हाडून दाखयला आमी, येवन पळोवन गेला तो। आनी हे आतां आंबो पडला पळय तोय देसपेस आमकां जालो जायतो। फायर ब्रिगेडान येवन तेंच्यांनी कातरलें आपणाक कितें जाता पळय तें, आनी मागीर उरलेलें सगळें मागीर लेबर घालून कातरचें पडलें आमकां। हांव रुपेश भिकाजी मडगांवकर, डेप्युटी सरपंच विलेज पंचायत ऑफ सिरसय। सो काल हांगा एक इन्सिडंट जालो की एक आमच्या शेजाऱ्याच्या घराचेर झाड पडलें। सो चार्ल्स पेरेरा तेजें नांव, आनी तेजी जायती लुकसाण जाली। म्हणजे रातच्या टायमार जालें म्हणून तें हें जावंक ना, म्हणजे सकाळी येवन आमी फायराकूय इन्फॉर्मेशन दिली। सो फायर ब्रिगेडवाले येयले आनी पळयले जाल्यार सारकेंच तेंचे घराचें सगळें फुल्ली तुमी पळोवंक शकता की फाटल्यान सगळें तेजें घर सगळें टोटली म्हणजे वयलो रूफ जो आहा पळय तेजो ऑलरेडी गेल्लो आसा सगळो। आनी हें तेजें कितें जालें, सो मागीर सकाळी येवन तेंच्यांनी फायर ब्रिगेडवाल्यांनी येवन सकाळी क्लियर केलें, जे वयले आसले ते कातरले तेंच्यांनी, बाकीचे आसलेले पळय ते तेणेन लेबर हाडून सो ते सगळें क्लियर केलां। सो हांव मागता कितें ताका हांवें हें दिलां की बाबा कितें आहा ती जाता तशी आमचे कडेन पंचायत तर्फे आमी कशी तरी तुका हेल्प करता। सो आनी कितें आहा पळय डिजास्टर मॅनेजमेंटाकूय आमी तो रिपोर्ट सबमीट करतले। सो ताकाय आमी ऑलरेडी हें केलां, इन्फॉर्म केलां। सो ते आतां फाल्यां येवन तेजो म्हणजे टोटली सगळो रिपोर्ट हें करतले आनी ताका आमी जाता तितली मदत करतले। आनी समज जर ताका एडिशनल कितें जाय म्हणजे बरी हें जाय तर तो आमी ताका ऑलरेडी आमदारा कडेन व्हरोन रिक्वेस्ट करतले की बाबा ताका मातशी कितें तरी हेल्प कर म्हणून। हांगा तेंचें म्हणणें आसा की हांगासर आनीक डेंजरस झाडां आसा ती कापची म्हणून, सो तेचेर कशें कितें पळयता तुमी? पळय डेंजरस ट्रीज जे आहा पळय त्यो आमकां म्हणजे अशें थोड्यांचे आतां पळय हे आतां झाड आसता पळय न्हू, ते आमकां पळय नदरेक येना। सो कोणी तरी म्हणजे जे कोणाक डेंजरस ट्री आहा पळय तेंच्यांनी नदरेक हाडून दिवचे की जणू कितें ते आमी मागीर ट्रिमींग बीन करून घेता तेजें झाड। आतां ते नदरेकूच येना जाल्यार मागीर आमकां कळना न्हू, आनी जे नदरेक येता पळय ते आमी इमिजिएटली डिजास्टर मॅनेजमेंटान आमकां ऑर्डर दिल्ली आसा की ते इमिजिएटली ट्रिमींग करून घेवचें म्हणून। सो आमी ते कोण आनी कोणाचें आसा सुद्दां न्हू जाल्यार तेंच्यांनी म्हणजे सांगचें की जे ट्रीम करून घेवन, नाल्यार बाबा अशी अननेसेसरी आतां ही लुकसाणी अशी जाता मागीर।